लोकांक शेतकऱ्यांक दुकरांना त्रास जातात, गळे येतात, आकड येतात, खेती येतात, हे अशा तरेन जाल्यार आमी हेचेर विचार करूंक जाय. कशा रितीन सरकारान तेजेर पावल उखलचें पडटलें. हांवें ते विधानसभेन सांगलें करुया करूं म्हणून हांवें 4 वर्सां जावन गेलीं. फुडल्या वर्सा इलेक्शनच्या वक्तार करून दाखयलें म्हणून जावचें ना. आमकां 4 वर्सां सगळ्यांक मार बसो, तांकां दियात पयशे. आनी त्याच बरोबर आमची जी डेअरी आसा आयज डेअरीचे आमी आज हांव कोणाचेर टिका करिना, परंतु सरकारचें दुर्लक्ष जालां. दुर्लक्ष ह्या नात्यान की हांव जरी विरोधी पक्षाचो आसलो तरी हांव सरकारचे उगीच ताशेर वळिना, आड्डवरड करिना. म्हाज्या पक्षाचेच लोक म्हणटात आनी नेटान कितें उलयना, आड्डान उलयना, आड्डन मदीं वचून नाचोवना. आयज दूध संघा कडेन स्वताचे अशे 7 वेटनरी डॉक्टर्स आसा, 4 डिस्पेन्सरी आसा आनी अख्ख्या गोंयांत 24 तास जशें तुमचे 108 संस्था जी आसा, तुमी फोन केल्या बरोबर डॉक्टर पावता, अशी सेवा आमी अविरत दीत आयिल्ले आसा. ताज्या बरोबर कित्येक गोश्टी आसा ज्यो वखदां ताजेर 50% सबसिडी, शेतकऱ्यांचो इन्शुरन्स, त्याच बरोबर शेतकऱ्यांक प्रशिक्षण, त्याच बरोबर जी जनावरांक लागता शुद्ध अशी खावड. आयज म्हजे कडेन 100 मेट्रीक टनाचो खावडीचो स्वताचो कारखानो आसा, असो मॉडर्न कारखानो जो आमच्या देशांत म्हाका दिसता आमचो 10वा नंबर लागता ताका मॉडर्न कारखान्याक. आनी तातूंतल्यान रोज जवळ जवळ 100 मेट्रीक टन खावड तयार जाता.